प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात रस्तो आसतलो, लायट आसतली, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतली, शिक्षण आसतलें, हेल्थ आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें. हे बाबतींत गोंय फाटीं ना. 74व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काडलेली ही उतरां. जाल्यार अनुसूचित जमाती खातीर आरक्षीत दवरलेल्या मतदारसंघातल्या हरिजन वाड्यार जर अजून सादो रस्तो जायना जाल्यार कसलें हें स्वातंत्र्य? एका सामाजीक कार्यकर्त्याक प्रश्न पडला. हसापूर हरिजन वाड्यार 74 वर्सां उपरांतय सादो डांबरी रस्तोय पावोंक ना हेचो निशेध करपा खातीर महारगण महासभेचो एक वावुरपी पेडण्यां गांधी पुतळ्या म्हऱ्यान उपोशणाक बसला. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हो मतदारसंघ अनुसूचित जाती खातीर आरक्षीत आसा. स्वातंत्र्याच्यो पांयवाटो आजून गांवांनी पावूंक नात हें दाखोवन दिवपा खातीर अविनाश जाधव उपोशणाक बसला. आदी आयकुया मुख्यमंत्र्याचें 15 ऑगस्टाचें भाशण आनी मागीर आयकुया एका समाज वावुरप्यान सांगलेलें वास्तव. गांवचो विकास करपा खातीर आनी गरिबीचो विकास करपा खातीर, शेतकारांचो विकास करपा खातीर, पंचायत क्षेत्रांतलो विकास करपा खातीर आनी त्या जाग्यार बेजीक नीड्स रस्तो आसतलो, लायट आसतली, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, एड्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांत आमी केन्नाच कमी करूंक ना आनी हाज्याय फुडें कमी करचें ना. गोवा राज्य हे प्रगतीशील एक नंबरचे राज्य आपल्या देशात, पूण तेज्या बुडा सकयल जो अंधार आसा न्हू तो मात कोणूय दिसा पळयनात. आमचो ह्या आरक्षीत असलेल्या पेडण्यां मतदारसंघाचो आमदार विद्यमान मनोहर बाबू आजगांवकर हे उपमुख्यमंत्री आसत. गोवा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आसूनय तेज्या मतदारसंघात ही परिस्थिती की एका चक्क म्हारवाड्याचीच वाट, म्हारवाड्याक रस्तो सरकारी रस्तो करून दिता हें सुद्दां त्या बिचाऱ्यांक खबर ना. पेडणे मतदारसंघात येणारो हसापूर ह्या गांवात म्हारवाडो आसा आनी तो म्हारवाडो आयजूय रस्त्याचे सुविधे पासून वंचीत आसा. गोवा स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जायत आयज सुद्दां त्या गांवांत वयतलो जाल्यार रस्तो ना. रस्तो ना हेजो मतलब असो न्हू की बाबा कच्चो रस्तो आहा. कच्चो रस्तो वाट सुद्दां ना, तांकां वाट सुद्दां ना. मुख्य रस्त्यार देंवल्या उपरांत खंयच्या वाट्यान वचपाचो न्हू आनी वाडो गाठपाचो हेज्या खातीर येदी मोठी कश्मकश आसा की कोणाच्या तरी पाळणींतल्यान, कोणाच्या तरी पोरसांतल्यान, कोणाच्या तरी खळ्यांतल्यान अशें तांकां शेत गाठचें पडटा आनी त्या शेतांतल्या उपरांत आपलें घर गाठचें पडटा. एक तर ते आतां शेत कोण करिना म्हणून ती वाट मोकळी मेळटा तांकां. तेच जर शेत जर कोणी केल्लें जर जायत जाल्यार त्या शेतांतल्यान सुद्दां तांकां वाट ना, कारण वय करता आसले ते. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.